Nicolau Falcão आणि Maria Francisca Vegas हिका सुर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटयेंत वांटो घेयात. तेच परी आयज आपल्या लग्नीक जिविताची व लग्नाची 25 वर्सां समरपतात. 25th वेडिंग एनिवर्सरी लॉरेन्स आनी फ्लोरिना फेर्नांडीस. खरेंच देवाक दिनवासुया ह्या काजारी जोडये पासत देवान तांकां 25 वर्सां लग्नाचें जिवीत दिलें. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. तेच परी आयज आपलो जल्म दीस बर्थडे मनयतात. एस्तेला अल्मेदा, जेन वेगस आनी सॅम्युएल डायस हांकांय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आज 25 सप्टेंबराची 25 सप्टेंबर आनी तालगांवच्या गांवांत सायबीण माय ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. वयताले केविन आनी डिंकी डिसोजा, पाद्रीपाट आल्वारो डिसोजा, दुर्गावाडी लाजारस रिबेरो, व्हडलें बात्री मेरी मोंतेरो, जिलाले मोरोड फ्रेडरीक आनी मजोरी डिसोजा, नागाळी बाजिलियो रिबेलो. सायबीण मांयचे विनोदेन ह्या कुटुंबान देवाचो आशिर्वाद सुभांपणी पडूंक आमी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबळीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ईसा काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर, ईसा काकूत कर, काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे विचित्रपूर जतनायेन बागयोन चुचेक तुज्या पुताचे भोवबागयोंत आवयचो पती जावंक तुवें वेचून काडलोय. ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्याचे विणवणेन आनी मजतीन आमचीं कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जिवन आनी कुटुंबाचे वडीत आपणाच्या आदीन आसतल्यांक जतनायेन आनी मोयपासान सांबाळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जावं करो देव तुजे सवे आनी पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. पुस्तका वेलें वाचप. देवाचे दोर एक उतर निर्बेल, ताका शेरोना येतोल्यांक तो एक दाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावंक ताच्या उतरांक कांय चडोवं नाका. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मोचे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावूं नाका.
लोटीकपण आनी फोटी म्हजे तावन पयस कोर. दुर्बलकाय ना म्हूण ग्रेसकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपटो ग्रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसून हांव तुका नाकारूंक पावोन आनी म्हणोन सर्वेस्पोर कोण व दुर्बलकायेक सांपडोन हांव चोरूंक पावोन आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्टायन. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. सगळीं म्हणुया. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूळ म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समूळ. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुजें उतर सासणांक तोखता सर्वेस्परा. स्वर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटालो दिसता. लोटीकपणाचो म्हाका कांटालो भोगता संताप येता. पूण हांव तुजे समृद्धीच्या मोगान पडलां. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उद्गार. सगळीं उबी रावया. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपूण हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडारूक बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरों नाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते स्वाती वेलो भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नगरांतले भायर सरतना तांकां शिटकावणी कशी तुमच्या पांयांची धूल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटूच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी दुनियांत तुका जशन क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन जेजू 12 जाणांक आपयता आनी पाठयता देवाच्या राज्याची परगटणी करूंक. आनी तांकां सांगता पोटली ओनाकाय, बुती ओनाकाय, दांड ओनाकाय आनी जायत्यो वस्तू ओनाकाय. मुगे प्रश्न, अरे कित्या ओनाकाय? परगटणी अदीक बरें जावचें जाल्यार
ह्यो वस्तू कितल्यो गरजेच्यो, कितल्यो फायद्या पडटाल्यो, उपकारतल्यो आसल्यो. दे वूड हॅव बीन मच युजफूल. पयले सुवातेर तांकां जेवणा उस्कासपा न्हू, तेम तरी जेवणा बुती वयलो जाल्यार न्हू, आमी बुती म्हणटाय न्हू, जेवणा बुती वयलो जाल्यार आमी उस्कासपा न्हू बाबा जेवण कोण हाडटा, एक सांगो तेक सांगो आमको आहा बुती, आमी जेया. दुस सुवातेर दुडवां पोटली वयलो जाल्यार काय बरें कितलो गरीब लोक आहा तांकां आदार करूं जातालें. उदीक नांव तुगे फामाद जाता, जेजू बरो मिलाग्री कोता, वपारी सांगता दुडूय दिता, गिव्स मनी ऑल्सो. बरें. आनी दांड गरजेचो, कित्याक जायत लोक काळजा म्हणून भावात दोताय, तुजो पाटलाव करूं सोदताय, पूण थोडे ट्रबल मेकर्स आहाय न्हू, थोडे ट्रबल मेकर्स आहाय. आडकोड घालून जाय थोडी आहाय, सगळ्या न्हू थोडी आहाय. दांड चोयल्यार मातशें पयस रावतले. उदीक बरे भाशेन परगोटणी करूंक जातलें. हें मनशाचें चिंतप. मेन थिंग्स वी नीड ऑल दीस थिंग्स, मनी, फूड, स्टिक टू फॉर evangelization to become better effectively. No, effectively better or better and effective. No, but जेजू गे मोती येशना. जेजूक फकत उतराची परगोटणी जाय, हें सगळें तें गरजेचें न्हू. हेज भायर वो हेज्या विणे धर्माची परगोटणी जाता जाल्यार आनी मुखारूय जातली. हें आहा उजार कर, पूण हेजेरूच आपली आख्खी परगोटणी दवरूं नाका. If these things are there, whether money, whether food, use it for evangelization. If not there, don't complain, don't cry and say, oh, yena, tena. Without this, Jesus has been proclaimed, Jesus is still being proclaimed, and Jesus will be proclaimed for years and years to come. Without this. If this is there, use it. Aha, uzar kor, vapur kor. Na, ronaka, tuge utoru puro, tondu pur tugele, Jezuchi परगोटणी करूंक. आयज लिसांव आमकां जायत्यान दिसता की वस्तू आमगे तरी जिवीत मिसांव जाल्यार साद्या जिविताचें चोरया, परगोटणी सोड, आमगे जिवीत कितें, जिविता तरी चोयल जाल्यार थोडी वो सारक्यो गरजेच्यो दिसताय, त्यो ना जाल्यार मनीस मोतो दिसता न्हू. देखीक मोबायल. आतां मोबायल म्हळ्यार सगल्यांक तोखलें येतलो यूथ आहा तें न्हू, पूण आज मोबायल सगळीं उजार कोता न्हू. सगळीं जाणटेलीं तशींच नेणटेलीं, धाकटीं तशीं व्हडलीं, काजार जाल्याय तीं आनी काजार जालनाय तीं, सगळीं उजार कोताय. आनी दिसोता आवय ह्या मोबायला वरवीं आमचें कितें जावपाचें, मोबायल येयलो तो बरो जालो, मोबायल नासलो जाल्यार आमगे जिवीत काबार जावपाचें. हांव मोबायलाचें आड ना, पूण सारकी ओवर डिपेंडन्सी ऑन द मोबायल. एक एक्सरसायज दिता, चॅलेंज दिना, एक्सरसायज दिता, 5 दीस रेती रावय, बागाव हय, आनी मोबायल घर दवराय स्विच ऑफ करून. रावों जावपाना वो जातोलें. जितली रेती रावयताय ती येवन म्हाका सांगताय, फादर पयलीं हांव सार मोबायल मोबायल मोबायल, मदें राती जाग जाल जाल्यार पयलीं मोबायल चोयता, टायम चोयना कितें जाता तें, कोण म्हाका मॅसेज घाल काय, कितें जालें काय वो कितें. पूण आप थिंग रेती रावसान म्हाका कळ्ळें, मोबायलाचेर डिपेंडंट जालो हांव चड, ओवर डिपेंडन्सी. मोबायल 5 दीस बंद आसलेलो, व्हड कांय हुंय अत्वेक जालना, हुंय वॉल्केनो जालना, आनी मुगे घरां कोण मेलना, आनी मुगे घरां मेलो तो जित जावन शिमतरी तो घरां पोतून येयलना, सगळें चलता. सो मोबायलाचेर थोड्यांक डिपेंडन्सी ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, आवय लायट नाशी फुकून मोतलीं, उगडास करात न्हू. इवन मुगे भुरगेपण म्हणून वता न्हू, लायट आसलेली न्हू, एस्तेल मान आज तुगे बड्डे लायट आसलेली ना, दिव्या पोंदा सगळें कोताले, आयज सारकी लायट जायी, आयज सारकी AC जायी, तेदोन पांकी लोगूच सारके आसनाय. जायत पाटी आदली पांकी आवय हेज्यान वारी पावता म्हण मोती येता, पूण जियेली न्हू, जिवीत जियेली. जिवीत तेंचें ना, हें आसून नासून जिवीत चलता. आहल्यार उजार कोर, देवागे ब्लेसिंग म्हण. ना जाल्यार रोणाका, ना जाल्यार एश कोन्न पिरगो नाका. डोंट बी सो सॅड दॅट एज इफ समवन हॅज डायड. हें नासतना 1000 लोक जियेता, आनी 1000 लोक, 1000 म्हणजे जायत लोक, मिलियन बिलियन त्रिलियन आनी जिलियन लोक आपणागे जिवीत मुखार वता.
जांकां सारकी आसा आनी हेंक सारकी गट राव सोदताय तींच रोटाय तींच पिरगोताय तींच दिसा दिसा ह्यो वस्त नाय म्हूण मोठाय जिवीत जियोवपा पावनाय. जिवीत आमगे मिसांव पूण मिसांव कोनाय आमी हे वस्तू फाटल्यान धांवताय. मिसांव कितें तोंडान पुरगोटलोलें उतर कितें ह्यो वस्त जाल्यार ह्यो वस्तू कितें ह्यो वस्तू सगल्यो एक्सिडंट. देर इज वन थिंग एसेन्स म्हणो आहा आनी एक्सिडंट्स म्हणो आहा. एसेन्स इज द कॅरिग्मा म्हणजे द कोर ऑफ आर प्रिचींग. जेजूक कुर्सार उबारलो तोच पुनर्जीवन जाला तो आज दोनी आनी सोमींग क्रिस्त. एक्ट्स 2:42 सॉरी एक्ट्स 2:36 वाचा हें हितून सारकें मेळटा न्हू. The one whom you crucified, God has raised him and made him Lord and Christ. Bhagwan Pedro मुळे हें प्रिचींग वी कॅरिग्मा. एर सगल्यो मास मिडिया आनी कितें बरयलो बूक आनी कितें सगळें चिट्यो आनी कितें पोस्टर बिस्टर इज जस्ट एक्सिडेंट्स. आहल्या उजार करया ना जाल्यार ना. भेटून हिंग आमी गायन गावुया. रुपये भांगार मागिनाय. C30 पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो साहेबा. आमची काळजा तुका जाय भशेन मोपून दिता तुका. आमची काळजा उबारता तुज्या मोगाक हांव नेता. 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 मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारान तुज्या पुताची जतन घेवच्या भाग्योन चुजेक तुवें बापाच्या जाग्यार दवरलोय. ताचो उगडास काडून ही वाकाणीची बोली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरान ताची मोजत आमकां मेळूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांसूं आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सूर काळ्यांनी सोदताय. आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन झुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती कोत्ता. तुका वाखाणटा तुजी किती परगोडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार मारे देवाचे मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशान शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्मे वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबा तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tolbaranco sorvestor Sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवान मुसोरगी तुका जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय मुसोरगी
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयच बेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलीप नेरी फेरा आमच्या आसबिस्मा, सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मनवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दितांचे सांगता. तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें चिकल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयचबेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्य तुमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावया. D27 मुझ्या देवा तू सोर बरो, पान 60 आणि 1. D27 पेज 61. मुझ्या देवा तू सोर बरो, रोसनार रोजो प्रार्थुया. बापा, स्वर्गा संवसाराच्या दुनियांत तुजो पूत संवसारांत आयलो तेन्ना वागेवन जुजेन आपले प्रमाणिकान कालते सेवेन सडवणीच्या कामान तुजे येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मजतीन ह्या जिवीत दितल्या संस्काराच्या बळान आमचें जिवीत सदांच प्रमाणीक आनी पवित्र जावन सडवणेच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सामिगे आहारका गोडवो देवा बाबायलो बिरादार दिवात्या साबाडून सोमेसा बिरादार दिवात्या साबाडून
será